तुमकां समजलां हांवें कितें म्हणलां तें? तुमी आयकलां हांवें कितें म्हणलां तें? पूण एका बेऱ्याक हांवें कितें म्हणलां तें कळटलें, कित्याक तो म्हजें ओंठ पारकिता कितें म्हणटा पळय तें. आतां आमी खूब वस्तू भायल्यान आयकना पूण भितरल्यान आयकता की ना? आमच्या मनांत कितलीं चिंतनां आसात आनी आमी भितरल्यान झगडीं कोत्ता, कोणाचे तरी आवाज आयकता आमच्या वैऱ्याचे, दुस्मानाचे, आनी तांचे कडेन आमी झगडीं कोत्ता. पूण भायल्यान कितें ना कितें म्हणटा, कितें जालें तुका? ना ना कांय जावंक म्हणटा. म्हणत पळयात, आमच्या भितरल्यानूय आवाज आसात, ते आमी आयकता. आनी ताचे कीन आयज आमकां हें हांवें म्हणलेलें तुमकां, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात आनी काळजान दवरात. आमी ताचें उतर आयकता पूण आयकोंक ना. कित्याक? भितरलीं दुसरीं चिंतनां पळय आसात आनी भितरल्यो दास्ती आसात त्यो आमकां आडायतात. भायल्यान कितें जाता तें आमी हाजीर आहा, आयकलां पूण आयकोंक ना. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू जावन आसा जिवंत देव, तो जिवंत आसा आनी तो आमचे कडेन उलयता. रेडियो तातूंत कांय ना, पूण तिजोर घातलें की ना पें 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 करून तें वाजता, तें नाका आमकां दुसरें जाय. हे भाशेन आमी त्या चॅनलांक ओडून घेता. तेच भाशेन आमी सगल्यांनी जेजूचें चॅनल ऑन करूंक जाय. तो आमचे कडेन उलयता. आमी हांचे दुसरेच रेडियो घेवन बसल्या. ताचो ताळो आमी आयकोंक जाय आयच्या दिसा. तेंची तान आयकूंक जाय आनी काळजान दवरूंक जाय. आतां देवान आमकां ते दुसरेच 2 तारखेर सांगलां की ताणें आमकां राखणें दिल्यात म्हणून. राखणें देवदूत ते आमचे बरोबर सदांच आसा. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगलां, हात तुमचेर दवरून थिरावणेच्या संस्कारांत आमकां पवित्र आत्मो दिलेलो आसा, पूण बावतिस्मा वरवीं पर्यंत आमकां मेळ्ळलो आसा. आतां आमी हें बेश्टेंच मनांत धरलें, चिंतूंक ना तें आमी सारकें. तें आमी सारकें चिंतूंक जाय. देवान पळय आमकां कितल्यो वस्तू आत्म्याचे पावंड्यार दिलेल्यो आसा. तो आसा, हांस पडवे आसात, पवित्र आत्मो आसा, आनी तरी पूण आमी भिरांतीन जियेता. कित्याक तुमी बेजूड जाल्लेलीं आसात म्हणटा दुसरें वाचप. इतलें आसून आमी हे भाशेन जियोवपाचें म्हणजे आमी खरेपणी जियेनात तर आमचो धर्म. जेजून आमकां हें सगळें सांगून दवरलेलें आसा, कितें आयकतात आमी? ते मागीर म्हणटात, सायबा आमचो भावार्थ वाडय. भावार्थ वाडय, तो आमचे भितर आसा. ताका तर आमी कितें सांगीत तो रोखडेंच तें कोत्ता. आनी तो जाणो कितें दिवंक जाय कितें दिवंक नाका पळय तें. ताका लागून आमी ताका हाजीर जावंक जाय आनी आमची चिंतनां भावना आसात ती ताका सांगूंक जाय, ताची सवय दवरूंक जाय. तो ती नितळ करून आमकां ताची चिंतनां, ताची येवजण कितें आसा ती दाखयतलो. हाका लागून भितरल्यान आमी मनन करूंक जाय. आमची मागणी कसली आसतात? वयल्या वयरूच. आतां ही ते गोर जाल्लेलें आसा म्हणून आमेन हे भाशेन म्हणटा आमी. कसलो फायदो तो? त्या मागण्यांक तर आमी कान दिवन चिंतान केल्लें जाल्यार ताचो फळ आमकां लाभतलो. एकली अस्तोरी अशी चलताली रातची तिचें काम जाल्या उपरांत, पूण चलतना तेर म्हणत वेताली ती घरा. आनी एकलें चेडूं तेच फॅक्टरीन आसलेलें चलतालें. दोगा मनशांनी ताचेर बलात्कार केलो.
ताका रेप केले. ते सांपडले मागीर आनी तांकां विचारलें, अरे ह्या चेडवाक तुमी रेप केलें, पूण ती दुसरी अस्तरी हाडली, ती बरी सुंदर आसलेली, कित्याक करूंक ना तुमी? ना म्हण लागले. दोग जाण दादले तिचे बरोबर आसलेले. हे कशें जालें? वय तिचे बरोबर राखणे दूत आसलेले आनी हाणें तें आतां पळयलें. तांकां भावार्थ नासलेलो, पूण तरी पूण तांकां दिसलें म्हणून हे भाशेन तांचें सगळें घडलें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी आमची मागणी कोत्ता तेन्ना आमी भावार्थान तर करीत, ताचो फळ आमकां मेळोंकूच जाय. पाप साहेबान सांगलां आमकां, आमी सगल्या मनशां कडलो पासून मागूंक जाय. घेर्रां भरपूर चलतात, थांबो पर्यंत ना. कितलें इंटरवेन्शन केलें, कितें सांगलें, कोणाक आयकना. आनी देवाची पोर जा पर्यंत ती पर्यंत तशीच जालेली आसा. पावल तसो कोत्तालो आदी. कोण तर हुकुमा प्रमाणे जियेर आसलो तांकां बोनकोणीत मारून उडोवपाचो, हे तेच कोत्तात. पळयात देवाची पोर जावन तांचे बरोबर जेजू आयलो, पूण तांकां बिलकूल करूण आयनाच. आनी आमच्या घरा पेनी कितें जाता? आमी कितें घेर्रां करिना? पळयात कितें चलता पळय तें. कशे भशेन आमी जबरदस्तीन आमकां जाय पळय तशें कोत्ता. हें कोणाचें काम आतां? भावार्थाचें ओ देंवचाराचें काम? आनी आमी सगळीं जाणां बरी जेजूची शिस म्हणटा, ताचे पाटलावदार म्हणटा, पूण काम कोत्ता देंवचाराचें. आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी सालींतल्यान. आनी ती मागीर नेगार वेता, ना ना म्हणटा आमी. हे भाशेन आमचें जिवीत जावन आसा. तर भावार्थ तर आमचो आसा जेजूचेर. जेजू आमचें सगळें कोत्ता, ताका आमी सहकार करूंक जाय. अरे आमच्यान एक झाड उमटून दोरयान घालूंक जाता? आमचे लागीं जावचें ना. पूण आमचो तर भावार्थाचेर आसत, तो तें कोत्तलो. आतां हांव खूब जाणांचेर मागणें कोत्ता, कित्याक आमच्या हात माकलेले आसात, तर आमी ते बेसांव दिवंकूच जाय लोकांक. बेसांव दिलें की ना, म्हाका मागीर लोक येवन सांगता, फादर म्हाका बरें दिसलें ते दिसा, हांव नकोत केन्ना बेसांव दिलां, कितें जालां पळय तें, आनी मागलेलें तें म्हाका मेळ्ळां. आतां हांव कांय नको, हांव फकत मागणें कोत्तां, भावार्थान कोत्तां. देव हें सगळें कोत्ता, हांवें करूंक ना, तो कोत्ता. हें जाणून जावंक जाय आमी. आनी आयच्या दिसा आमी भावार्थान जियेतना आमकां कितें देवान देणें दिवंक जाय, आनी हें केलां म्हणून देव म्हाका हें दितलो ना. आयच्या वाचपान आमकां सांगलां, आमी करूंक जाय तें करूंक जाय. कित्याक आमी ताचे कुडींतले सांदे, हे कुडींतले सांद्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां वावर केलो म्हणटो, देव बरें करूं तुका, तुवें बरें काम केलें म्हणटा, हें म्हणटा आमी. तेच भाशेन आमी हे भाशेन एकामेका बरोबर जिवंक जाय. देवा सवें देवान हें केलां म्हणून. पयले वाचपान आमी कितें पळयलां जाणा तुमी? हो लोक देवाच्या हुकुमा प्रमाणे जियेन आसलेलो, आनी ताणें आपणाचेर वदृश्य ओडून घेतलें. दुसरे आयले, तांकां गुलामपणांत घेतले आनी भायर घातले, तांकां तांच्या देशांतलेच भायर काडले. कोणाक? देवाचे पोरजेकूच. देवाच्या हुकुमा प्रमाणे जियेन आसलेले, आनी ताचो परिणाम जालो. मागीर थिंचोर देवाक ते उलो मारताले, देवा तूं आमकां बिलकूल आतां परवा करना. तुमचें परिवर्तन खरें जालेलें आसा? तुमी तुमचें पातक कबूल केलेलें आसा? तुमकां सगळें दिलें जाल्यार कसलो फायदो? तुमी परतून त्याच कोणांत लोवतात पातकाच्या. ताका लागून आमी आमचें पातक कबूल करूंक जाय, आनी हें केलां म्हणून मागीरूच आमकां तांचें बोक्षणें मेळटा. देव आमकां सगळोकूच बोक्षणें दिता, पूण आमी तें जोडून घेवंक जाय न्ही. हाका लागून खुमसाराक आयलें म्हणटोच आनी हें केलेलें आसा, ह्या कारणाक लागून केलेलें आसा. बेश्टेच सांगता आमी,
कारण आमकां सांगिनात कित्याक लागून केलां हांवें तें सांगूंक जाय. तें सांगलें म्हणटच मागीर आमचे पातोक कशे भशेन नितळ जाता तें आमकां दिसोंक लागतलें. आनी जेजू आमकां कितें म्हणटा, ती बायलेक कितें सांगलें, आतां ह्या फुडें पातोक तें कोन्न नाकाय. ताका तिका कृपा दिली, तिका गोठाय दिली, तिचें मन उजवाडोन आतां तें परतून ती करची ना. ते भाशेन जाता आमकां सगल्या जाणांक. आमी तेच भाशेन. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी हें आयज मनांत दवरया की देव आमकां सगळें बरेंपण दिता. हें पर्यावरण आसा पळय, एनवायरमेंट, तें देवानूच केलेलें आसा. सृश्टी कोणाची, देवाचीच कूड ती. जशे भशेन आमी हें सगळें रचनेचें आसा तितलें देवासून आयलेलें. पयल्या आवेस्वरान सान जुआनच्या त्या वांजेलांत आमी आयकलां, सुरवातेक शब्द आसलो, शब्द देवा सोबे आसलो, आनी शब्दा सोबे सगळें हें रचलेलें आसा. हो शब्द जावन आसा जेजू. जेजू सोबें देवान सगळें रचलां. आख्खी रचना आमकां चिंतूंक पर्यंत जावचें ना केदी व्हडली ही रचना आसा पळय ती. आनी आमी कोण किरकोळ सारके, किटोक सारके, आमी कांयच न्ही. पूण आमी चिंता आमी एकदम व्हड म्हणून, आनी पळय कितें नाका जाल्लें कोत्ता. देव तरी पूण आमच्या काळजांनी आसा. आनी तितलेंच न्हय, आदल्या कोरोनान कितें जातालें, देव भायल्यान आसलेलो. आतां नवे कोरोनान जेजू आमच्या काळजांनी आसा. आनी ताणें सगळ्या जाणांक आमकां आपणायलेली आसा, आपली कूड केल्ली आसा. हें मनांत दवरया म्हज्या भयणीनो आनी भावनो. हे भाशेन आमी जिवंक जाय आनी आमची मागणी ते भाशेन जावंक जाय. हिची मागणी म्हणात तुमी, पूण म्हणटना सारकें तन मन दोन लावन करात. बाब साहेबान हांवें स्टार्ट केल्लें सांगपाक तुमकां. ताणें सांगलां ही घरांनी आनी संवसारांत चलतात ती बंद जावपाक ना. मागणें करया, त्या उपरांत हें सगळें पळय इंटरवेन्शन आसा तेंय करया. दोनूय जाय. आनी आमी हांगसर जुनान सान मागणें स्टार्ट केलेलें आसा. 4 मिस्तेर घेता आनी हांगसर सगळो लोक बावार्थान म्हणटात पळयात. आनी ताका सांगलें आमी जितली आमी नितळ निर्मळ जातले तें देणें आमी मागतात तितल्यांकूय मेळटलें. आमी भियोंक फावना. देवान सगळें थारायलेलें आसा. आनी आयज आमकां सांगलां आमकां तर कसलेंय कश्ट दोग सोंसूंक जाय. तें आमी न्हय, जेजू आमचें सगळें तें कश्ट दोग सोंसता आनी दुसऱ्यांच्या साल्वासा पासत तो वापरता. हें आमी इंतेसांव मनांत दवरया. कितेंय तर आमी सोंसता जाल्यार आमी आमच्या वस्तूंक न्हय, जेजू सगळें तें सोंसता. आनी दुसऱ्या वाचपान हें कळीत केलेलें आसा आमकां. हें तुमी सगळें जाणात. आतां आमी कितें करया? हांवें तुमकां सदांच सांगलां, न्हिदच्या आदीं तुमी 5 मिनट सगळीं तुमची चिंतना भावना कितें जालेलें आसा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडात. जेजू 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 जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजूच्या नांवान भायर काडलें की ना, तो तें सगळें नितळ करता. आनी तूं जाणा कितें भायर दिता पळय तें. दुसऱ्या सुस्कारान तो आमकां ताच्या बरेपणान बोधता. हो अणभव घेयात. आनी 5 मिनटांनी कोंत घेशात तर, आनी प्रत्येक मुणीचेर तुमी एक सुस्कार घेशात. 5 मिनट लागतात ताका ओ 10 मिनट लागतात. सारकी नितळ निर्मळ जावन न्हिदोंक वेतल्या. आतां फुडें कितें जातलें? जेजू भितरल्यान आमकां थाऱ्यार हाडटलो. कित्याक पातकाची चाल आमचे मदें आहा ती आमच्यान काडूंक जायना. ताच्या चोमुलीक रक्तान तें काडूंक जाता आनी तो काडटलो. सकाळीं पावलो आमकां सांगता, जी कोण जेजू क्रिस्ता सोबे आसा ती एक नवी रचना. आमी ताचे सोबे आसा, पूण हे सगळीं आमची पातकां ताका दिलेली आसा. आनी आतां तो आमकां सकाळीं हाजीर आसा. ताका पोत्तून एकवटून रावात, कित्याक ताची चाल आमचे सोबें घडोवन येवंक लागतली. इतलें तुमी करात आनी मागीर पळयात आमचें जिवीत कशे भशेन. आयज ताणें सांगलां गोठायेन आमी बरोवन येतले. हांव गोठायेचो मोगाचो आनी आप दोमावणेचो आमकां ताणें गोठाय दिलेली आसा पवित्र आत्म्या वरवीं. तें आमचें सगळें घडोवंक लागतलें. भियो नाकात.
सगळीं जाणां आमचे हात अशे वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान पांयांची बोट आसा तिचो तान तकली मेरेन भरोन येता. जशे भशेन एका आणयेंत उदक घातलें म्हणटच सकलतान वयर भरोन येता, तेच भाशेन तो आमचे सगळें भरोन येता. तो जावन आसा आमचें जिवीत. ह्या ताच्या जिवितान आमचे भितर कितें चलता तितलेंय बरें आनी वायट ताचे सवें दवरया, ताच्या नांवांतल्यान ते भायर काडया. आनी दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता, तो अणभव आमी घेवया. हांगसर तर तुमकां त्या सांसवाच्या कोण्या इतलो भावार्थ आसत जाल्यार आमचें जिवीत खरेपणी जेजूचें जिवीत जियेतलें हांव. कित्याक तो आमचे भितर जियेता आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. हें म्हत्वाचें.